हॅलो फ्रेंड्स, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिव। आईची रेसिपी आसा योगर्ट सुफ्ले केक। म्हणजे कितें? म्हणजे दहीची केक। पण माझो घोव एका म्हणटा जिगली केक। कित्याक हे केक एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी, एकदम जेली सारके वयरसून खाला हालीत आसता। चला पळोवया हे करया योगर्ट सुफ्ले केक। तर तांत्या हांवें कितें केलां, हांगा तांत्या हांवें सेपरेट करून दवरला। ओदो हिस्सो कुशीन करून दवरला आनी जो धवो हिस्सो आहा तेका फ्रिजीन दवरला। आतां ओदो हिस्सो जो हांवें बोलान घालून घेतला तेतून इल्लें तेल घातलां आनी तेल घालतकूच बरें करून हेका मिक्स करून घेवंक जाय। आतां हांव घालता हेतून हंकर्ड म्हणजे कितें, दही आहा न्हू, दही मातशें 2-3 वरां एका चावणीन वयर घालून दवरूंक जाय आनी एक्स्ट्रा हेचें जें उदीक भायर सरतलें तें भायर मारून दिवंक जाय आनी दही आमची बरी घट जावन येतली। तेंच हांवें हेतून घातलां आनी तेच्याच बरोबर हांव घालता हेतून इल्लो मोव घालीत जाल्यार बरें हेतून टेस्ट येता। आतां दही मोव हे सगळें बरें करून आमी मिक्स करून घेवया आनी हेतून न्हू पीठ खूब उणें वयता, तर हे ऑलमोस्ट एक हेल्दी केकूय म्हणूंक जाता तुमी। आतां तेच बोलाचेर हांवें एक चावण दवरल्या आनी तेचे वयर हांवें घातल्या मैदो। पळयतात न्हू तुमी, एकदम उणें मैदो आहा आनी एकदम उणें हेतून कॉर्नस्टार्चूय आसा। कॉर्नफ्लावराचो आनी मैदो घालतकूच बरें करून हे हालोवन घेवया, म्हणजे कांय गुटली आसूंक कळना तेतून, आनी हेका मिक्स करून घेवया हेतूनच। आनी जर तुमचे कडेन हे विस्क ना तर एका कुल्यारीन यूज करूंक जाता मिक्स करून। आतां एक स्पॅच्युला घेवन हांवें हेका वयरसून खाला बरें करून मिक्स करून घेतला। ते सगळे मैदो आनी कॉर्नफ्लावर बरें सगळ्याक मिक्स जावंक जाय म्हणून। आतां हे रेडी आहा, हेका दवरया सायडीक। फ्रिजींतल्या हांवें काडला आमचो धवो हिस्सो तांतयाचो आनी तेतून हांवें घातला मिठाचो, इल्लें मिठाची कणी उडोवंक जाय बस। आनी हेका आनीक मदत करून म्हणजे तांतयां बरें करून वयर व्हीप करून येवंक जाय म्हणून इल्लें लिंबूचो रोस घालता हेतून। आतां एक हँड ब्लेंडर घेवन हांवें हेका बरें करून मारला। मातशें धोये तांती जे आहा ते धोये पाट आहा ते बरें कलर मातसो धवो फूल जावप येयलो की ना की हेतून हांव इल्लें करून साखर बी घालतली। साखरेकूय हांवें पयलेंच मिक्सरान वांटून रेडी करून दवरलेली, सो तेच साखर हांव हेतून घालता। आतां सगळें साखर घालतकूच हेका आमी बरें करून धोये फूल जायसर मारूंक जाय, बरें करून मारून घेवंक जाय। आनी हेचे जे आमी जेन्ना हे ब्लेंडर बंद करतकूच वयर उकलतेलीन न्हू तेन्ना बरें हेचे पीक्स फॉर्म जावंक जाय। पळय एसेच बरें करून हे पीक्स फॉर्म जातात। आतां जे धवो आहा आमी बरें करून मारून घेतला तो इल्लेशें एक कुल्यार काडून आनी इल्लें वनिला एसेन्स घालून ते ओद्या पाटान आमी घालून हेका बरें करून मिक्स करून घेवया। मातशें पयलेंच आमी मिक्स करतात, मागीर सगळेंच एकाठी घालून मिक्स करून सोंपें जाता तें। आनी आतां हे सगळें एका ते व्हडल्या बोलान घालून वयरसून खाला एकदम हलक्या हातांनी हेका मिक्स करूंक जाय। आतां एक पॉयंट आसा, ह्या टायमार तुमकां ओव्हनूय चालू करूंक जाय। 150 डिग्री सेल्सियसाचेर ओव्हन प्री हीट करून दवरूंक जाय तुमकां आनी एकदम हलक्या हातांनी हेका मिक्स करूंक जाय। हांवें ऑलरेडी एक बेकिंग टीन घेतला, 6 इंचाचो बेकिंग टीन आसा, तेका हांवें ऑलरेडी बटर पेपर लावन रेडी दवरला। आनी पळय हांवें हें बरें करून मिक्स जातकूच की ना की फ्लफी एकदम जेली सारकें बॅटर रेडी जाता आमचो। आतां त्याच टिनान हांवें हेका घातला आनी बरेंच हेतून वारें भरला म्हणून कितें सारकें हेतून भरूंक जाय आनी हेका मातशें वयरसून लेवेलूय करूंक जाय। आनी कित्याक हेतून बरेंच वारें येता भरून जाता म्हणून मातशें 5-6 पाटी तरी टिनाक न्हू टेबलाचेर मारूंक जाय। ह्या केकीन आमी हँड ब्लेंडरान घेवन बरेंच आमी हेका वारें भरून दितात न्हू म्हणून मागीर जेन्ना केक बेक जाता मातशें वयल्यान फुट्टा ती केक, बट नो टेंशन, नो प्रॉब्लेम। आतां हेका ओव्हनान घालच्या पयलें हेच तुमी सेम टू सेम कॉपी करा आनी खतखतीत उदीक सायडीनसून ओतोवंक जाय। आतां हे केक जे आहा ओव्हनान वसोंक रेडी आसा। ओव्हन म्हाजी प्री हिटेड आसा, हेका 150 डिग्री सेल्सियसाचेर हांवें बेक केला अर्दे वराक आनी अर्दे वर जातकूच अशेंच एकदम फ्लफी जावन येता। आतां हेका काडया आमी भायर
आता तुमचे अवन कुशीन असतात, कोणाक सुबेज टायम लागता, कोणाक उणे टायम लागता. 150 डिग्री सेल्सियसाचेर अर्देवर बेक करून पळया तुमी. जर ना जायना तर ऑलमोस्ट 1 वरां तरी 1 वराक पासूनय हे अवनान दवरूंक जाता. आणि जेन्ना तुमची केक बेक जावन येतली तेन्ना एकदम मऊ मऊ आणि जेली सारखे वयरसून खाला हालत येतली भायर. तर तुमकां ही रेसिपी केही दिसली तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा प्लीज. आणि म्हाका खूप खोशी जाता जेन्ना तुमी म्हाज्या व्हिडिओक लायक, शेअर आणि सबस्क्रायब बी करतात. तर प्लीज मातशें म्हाज्या व्हिडिओक तुमी आपल्या फ्रेंड सर्कलान भितर शेअर करा आणि लायकूय करा, शेअरूय करा आणि सबस्क्रायब बी करा. आणि पळया केक कातरतना एकदम मस्क्या सारके म्हाजी ही सुरी हानू भितर वयता आणि केक एकदम सॉफ्ट जाल्या. पळया टेक्स्चर हेचो कहो हा. वाव, एकदम टेस्टी, एकदम रुचीक जाल्या ही केक. आणि माझ्या सगळ्या फॅमिली मेंबर्साक ही केक बरीच बरी लागली खावंक. माझ्या व्हिडिओक तुम्ही लायक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पळोवंक तुमचो खूप थँक्यू.